चेकिंग आहे का? वयर चेकिंग आम्ही 24 वरां दवरू शकना. रजिस्ट्रेशन प्रश्न करता का तू क्या करता हे रजिस्ट्रेशन ऑफिस आमका काम दुसरे ते आम्ही करू दुसरे काम करू शकना. पहिले क्लियर एन्फोर्समेंट म्हणटा ते आमचे सेकंडरी आमका टाइम मेळाला आम्ही ते करता. पण तुमच्या फाटले मागणे प्रमाणे हा ड्युटी कंटिन्युअस घालिता आणि ते चेकिंग करता 4 ते 5:30. काय सोपं काम आमचे रजिस्ट्रेशन ऑफिस आमचे काम दुसरे आमचं काम सरकार दुसरे आमच्या एक्टा प्रमाणे आम्ही दुसरी कसली कामां करू शकना. त्याका प्रायोरिटी टाइम मेळटा तेन्ना आम्ही चेकिंग करता. पण तुमची मागणी असल्या कारणान आम्ही डेली ड्युटी घालता चेकिंग केसी मेळ्या सांगले. हे काम एन्फोर्समेंट करता. एन्फोर्समेंट नॉर्थ आमचे बस स्टँडचे ऑफिस आहा त्यांना इतरान बाबा त्यांना बरोवन द्या. क्वेश्चन करता आणि आर्ग्युमेंट करता. रिझल्ट येना रिझल्ट येवचे ना आणि दुसरे ऑल इंडिया ऑल गोवा हेड ऑफिसान परमिट येतात ते म्हाका तुम्ही प्रश्न करता ते पाकपूर येता हा तुमका कशें सांगू. सर एक मिनिट म्हणजे तुम्ही सगळे रुलान आहा ते करता बरोबर. मग ही फॉर्मा रुलान आसा ही फॉर्मा रुलान आसा मग एजंटाचे काम कित्याक करता तुम्ही सांगता मग एजंटाचे काम करून दाखवा. एजंटाचे काम मग एमर्जन्सी हाडून दिवा मी दादा म्हणता किती तुम्ही कित्याक गेला ते म्हाका कळना पयलीं. सगळे जण जर रुलान आसा कोण 20 फ्लायटा देवता गेस्टाची हाल जातात थंय ट्रान्सपोर्ट ना तुमका पडलेले ना ट्रान्सपोर्ट म्हणे ना ते प्रश्न आन्सरेबल. गाडयो खूप आहेत एअरपोर्टार. आता तुम्ही चेक करा वचा न्हू बरेच त्यांचे पेपर आसा आणि कितें आसा तुमका पावर आसा न्हू वापर करा त्या पावराचो. आता या आता सगळे जण वचपाचे ड्युटी घातलेले काम अरे आमचे ऑफिसचे काम ते चालू आहे आमचे काम ते सोडून दुसरे करू शकना. एन्फोर्समेंट म्हणटा पळय दुसरो सेल तेका मेळोन वचून म्हाका आम्ही तो टाइम मेळटा तेन्ना आमच्या ऑफिसराक ड्युटी घालता आणि चालू आमचे काम चालू एक हांव विचारू तुम्ही न्हू आता वयर वचत जितले पॅसेंजर न्हू थंय देंवतात पळय ते कंटाळटात गाडये घालतात थंय आयक तुम्ही ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी न्हू तेंची कित्याक आमकां कित्याक ना पण तेंच्या हाल जातात पेडण्यात हाल जातात पेडण्यात 165 गाडी आहा 165 गाडी आहा पेडण्यात 165 गाडी आहा आसा मागीर ते तुम्ही सध्या कित्याक डायरेक्टराक ऑलरेडी फॉरवर्ड केल्या हाल जातात आम्ही भीक मागता आमची गाडी हाडून मीटर ना आम्ही गाडी तुमका जर धरून दिले आम्ही घेताले सर आम्ही जर सर मला एकदम सांगा येलो ब्लॅक एक इशू मला एक सांगा डॉक्टर उलयतलो
एक 144 तेन्ना आमकां कलम लायलेलो 144 तेन्ना कितें कोणी नाव सर गव्हर्नमेंटान लायलेले तेन्ना इतके गाडये थंय येयले आनी आतां तुमी कित्याक इनलिगल चलता ते बंद करिना वयर गोवाबायल चलता रेंट कॅब चलता आनी दुसरो काउंटर चलता पुलिसाक लागता 140 म्हाका लागना सर ते सेपरेट म्हणटा ते आमच्या खातीर लायले पण तुम्ही आनी आमी वचों शेकाना 144 आसता आतां सध्या आरटीओ कसले काम 144 हांवें लागना 144 आमी रस्त्यार वचों शेकाना आम्ही जर तुमकां धरून दाखवपाची बॅच तुम्ही म्हाका एकूच रिपोर्टाला घेऊया सर हे प्रश्न म्हाजे कडेन ना बरें आयज आमी ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशन आणि आमचो मोपा लोकल टॅक्सी असोसिएशन ह्या दोगांच्या संयुक्त आदारान आमी असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांचे कडेन एक RTI एप्लिकेशन आयज सबमीट केला आणि त्या एप्लिकेशनान आमकां जे थोडी माहिती जाय ती आमी मागल्या फॉर एक्झाम्पल जो फॉर्म तेंच्यांनी इश्यू केला त्या फॉर्माच्या संदर्भातूय आमी माहिती मागल्या की तो फॉर्म कायद्याच्या आधारे मोटर व्हेकल ॲक्टाच्या आदारान खंयच्या कलमान खंयच्या सेक्शनान बसता हाची माहिती आमी तेंच्या कडेन मागल्या आणि तेंच्यांनी आमकां ती माहिती दिता म्हणून सांगल्या आतां कशें जालां की फाटल्या 5 तारखेक आमकां लेटर केन्ना दिलें हाडून ते 5 तारखेक ना 5 तारखेक आमकां आमदारान आमचे लेटर हाडून दिलें त्या लेटरांत फक्त मेन्शन केल्लें की आमी तुमकां ब्लू अँड व्हायट कितें तरी ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड दिता म्हणून त्या संदर्भात आमी असिस्टंट डायरेक्टरा कडेन माहिती घेतली की बाबा त्या संदर्भात गव्हर्मेंटान फुडलीं पावलां कितें उचलल्या काय कितें त्याच्यार कितें एक्शन जाल्या किंवा तुमकां तेंच्या कडल्यान सरकारा कडल्यान तुमच्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडल्यान कितें इन्स्ट्रक्शन आयल्या की बाबा तुमी प्रोसेस चालू करा बी म्हणून तर तांच्यांनी आमकां नेगेटीव रिप्लाय दिलें तशें अजून आमकां कांय हें येवना सो हे सगळे गोश्टींक आतां जवळ जवळ 15 दीस आमी वाट पळयली गव्हर्मेंटा कडल्यान पॉझिटीव अशें उत्तर कांयच आमकां अजून येना ताका लागून आमचे जे सगळे टॅक्सी बांधव आसा ते टॅक्सी बंद दवरून कितले दीस रावंक शकता होय परत प्रश्न आसा सो आतां आमी हेच्या फुडें जी कितें कार्यवाही करूंक जाय किंवा आमची कितें फुडली एक्शन जातली ती आमची आमी मिटींग घेतली आनी ठरयतले वगत पडल्यार संप किंवा रास्ता रोको जे जे कितें मार्ग लोकशाही मार्गान आमकां जे करूंक मेळटलें ते आमी करपाची आमची तयारी आसा आनी त्याच्यार आतां आमी फायनल डिसिजन आमी आयजूच घेतले इवन विधानसभेचेर मोर्चा जर व्हरपाचो त्याच्या संदर्भातूय चर्चा जातली डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचेर जर मोर्चा व्हरपाचो त्या संदर्भातूय चर्चा जातली आणि एकमतान जो कितें डिसिजन जातलो त्या प्रमाणे सगळे फुडले जे एक्शन आहा ते आमी घेतले फॉर्म घे हे दी ते दी म्हणून हरशी करून गेल्यार एक बेगीन जाता सरकार हे रातच्या वेळेचेर गजाली करतात दिसाच्या वेळेचेर कितें भंय दिसता आमी हक्काचे आमचे हक्क मागता की कायद्यान जे दिल्लेले ते आमकां दिया म्हणून अजून मेरेन हेजर विचार सरकार करिना काल आमच्या माहिती प्रमाणे काल खंय जे एअरपोर्ट दाबोळी एअरपोर्टाचेर येल्लो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आसा थंयसरले काही मनीस थंय येयल्ले खंय एअरपोर्टाचेर आतां मोविन गुदिनो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा हो कितें करूंक सोदता ते कळना की तो टॅक्सी स्टँड आसा पळय तो हांगा हाडूंक सोदता काय म्हणून सगळे जर तुम्ही खांग गेले जाल्यार आमचे जमनी कित्याक घेतले तुम्ही गरजूच नासलेले तुम्ही थंयसरूच करा आसलेले दाबोळी व्हडलो एअरपोर्ट करा आसलेलो न्हू मोपा कित्याक आयल्यात पेडणे कित्याक आयल्यात जर पेडण्याच्या लोकांक जनतेक जर भायर करून उडोवपाच्या सगळ्या बाबतींत सो एक जे सरकार करता हो बळजबरीपणा करता हेचे उत्तर आमी दितले पेडणेकार तशे शांत ना दातीन धरले जाल्यार सोडचे ना ह्यो पेडणेकारांचो स्वभाव आसा आनी हे फुडें जातले कितें गजाली घडल्यो जाल्यार हेका सरकारूच जबाबदार आसतलो कारण कायदो हातान घेवपाक आतां आमकां ते प्रवृत्त करता अशें तरी दिसता आमकां की तुमी बाबा हे करा ते करा म्हणून लेटर दिले पळय हाडून त्या आमदाराक किंवा त्या मुख्यमंत्र्याक बी घेराव घालपाचो विचार चल्ला सगळे पॉसिबिलिटीज आतां आमी आयज सांजचे मेरेन ठरयतले आनी त्या प्रमाणे एक्शन जातली तेतून आमदाराकूय जर घरा कडेन वचून जर जाप विचारपा जाय ताचीय तयारी आमी करतले ज्या प्रमाणे जे फॉर्म इश्यू केला पळय ते फक्त एक अर्ज म्हणून अर्ज की आमकां थंयसर ब्लू कॅब ऑपरेट करच्या खातीर तुमी परमिशन दिया असो ताचो अर्थ जाता आमी आयज तुमी आसले आमी आयज विचारले की हे फॉर्म जे दिला पळय ते खंयच्या कायद्या अंतर्गत दिलाय किंवा ताका खंयच्या कायद्यान मान्यता दिलाय किंवा ताका सरकारान नोटिफिकेशन करून ते फॉर्म कायदे अंतर्गत आसा अशें कितें दिला जाल्यार जे ऑफिसर भरले तेंच्यांनी सरळ ना म्हणून सांगले फक्त माहिती घेवच्या खातीर सो ही माहिती आनी खंयच्या जाग्याचेर पयलीं सरकारान हो जो फॉर्म्युला आमकां पेडणेकारांक जो एप्लिकेबल म्हणजे
फॉर्म दिला वा आनी खंय तरी तेंच्यांनी दिला काय तर ते केन्ना दिवंक ना. सो म्हाका तरी दिसता की जे लेटर 5 तारखेचेर आमदारान हाडले ते लेटराचो उलगडो ते आमदारानूच करचो अशें म्हाजें तेका एक आव्हान आसा. कितें लेटरान कितें आसा त्या लेटरान तेन्ना सांगलेलें आमकां सीएमान की आमी करतले बेगिना फक्त कलर कितें ते चेंजीस आसतलो बाकीचे रुल्स एंड रेग्युलेशन जे टॅक्सी येल्लो ब्लॅकाक एप्लिकेबल आहा ते सगळे करतले. पूण आयज मेरेन डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट किंवा सरकारा कडल्यान एकय आदेश जाहीर करूंक ना RTA की बाबा तुमी वचा ती एरिया नोटिफायड करा आणि मागीर परमिटां इश्यू करा म्हणून. आमच्या म्हायती प्रमाणे मार्चान इंटरनॅशनल फ्लायटी सुरू जाता आणि अशें आसून 5 तारखेचेर एअरपोर्ट हो सुरू जाल्लो. ज्या लोकांच्यो जमनी गेल्यात ज्या भागान ज्या मतदारसंघान किंवा ज्या तालुक्यान हो प्रकल्प येयला एअरपोर्ट ह्या सगळ्या लोकांक वंचीत दवरून जे इतर तालुक्यांतले लोक आसात किंवा भायले आसात जे टॅक्सी खातीर हांगा येयल्ले आसात हे हयसर काम करतात आणि जे खरी हांकां हक्क आसा ते आयज लोकांक भायर दवरलेले आसा. आयज सगळे निदर्शनाक हाडले की थंयसर बॅग नासतना गाडयो चलयतात, मिटर नासतना गाडयो चलयतात, थंय तांकां परमिशन ना की थंयसर कावंटर दवरचे खातीर. सगळे बेकायदेशीर जितके कामां जातात ते एअरपोर्टाचेर जातात आणि हे सगळे अधिकाऱ्यांक खबर आसा पूण तेंचे हात बांदलेले आसा ते कांयच करूं शकना. अशें एकंदरीत आमकां ते अधिकाऱ्या कडल्यान जेव्हा चर्चा जाली त्या वेळाचेर आमकां सजमून आयलें. जाल्यार आयज जे कितें फुडलो निर्णय आसा ह्यो आमी करतले. जे कितें कायदेशीर विचारपाक जाय ते RTO डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेका विचारपाक जाय तेवूय आमी वयतले आणि जे कायदेशीर कितें कारवाई करपाक जाय ह्या संदर्भात ते करतले. सो म्हाका दिसता की CM भाजप सरकार MLA जी कितें आसा कन्सर्न मिनिस्टर MLA आयज जे सरकार आहा गोंयांत तेणी फटिंगाचो कळस घातला. आयज देशाचो पंतप्रधान प्रत्येकाच्या अकाउंटार 15 लाख घालता म्हणून फटिंग उलयता. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री तेजे पेक्षा डबल फटिंग उलयता. आयज जे कितें असेंब्लीन घडलां आयज आमचो मांद्र्याचो आमदार आसा जी धारोलकार, पेडण्याचो प्रवीण आर्लेकर हेंच्यांनी खंय मुख्यमंत्र्याक घेराव घातलो. हांव म्हणटा थंयचो GTDCचो जो कावंटर उगडटना जी धारोलकराक लज दिसोंक नासली तांणी तें कितें केलें कर्म आनी कृत्य. घेराव घालपाक पेडणेकरांक तुमी पिशे समजो नाकात. तूं मार आनी आपूण रडटा हें तेंचें चल्ललें आसा. ही पिशेपणां पेडणेकार तुमची सदांच पळोवन घेवचे ना. तुमकां जर कापास्तत आसा पेडणेकारांक जॉब आनी टॅक्सीवाल्यांक धंदो दिवपाक जाल्यार हांव दोनूय पेडण्याच्या आमदारांक रिक्वेस्ट करता आयज तुमी मोपा एअरपोर्ट बंद करा आणि सगळ्या पेडण्याच्या तालुक्यातल्या लोकांक तुम्ही विधानसभेर व्हरान मोर्चो घालात आणि तुमची कापास्ताद दाखयात नाल्यार दोगूय आमदार ह्या आमच्या पेडण्यासून रिजायन द्यात.